Gospel according to St. John, chapter 4. San Joãoचो वांजेल, अध्याय 4. जेजू आणि समारियाची स्त्री. स्नान दिवन आपूण जुवांवरणी चड शीस करता अशें फारिजेवांच्या कानान पडलां म्हूण जेजूक कळीत जालें. निजाकी जेजू खुद्द कोणाकी स्नान दिनातलो. स्नान दिताले ते ताचे शीस. देखून जुदेयाक पाटकन परत्यान तो गलिलियाक गेलो. वाटेर समारिया प्रांत ताणें उतरून वचा जाय आसलें. समारियांतल्या सिकार नांवाच्या एक शारांत तो पावलो. जाकोबान आपल्या पुता जुजेक दिल्ल्या जाग्या लागशिल्लो गांव तो. थंय जाकोबाची बांय आसली. जेजू पयणाचे पुरासणेन आयलो तसोच त्या बांयच्या काट्यार बसलो. सुमार 2 पारांचो वेळ तो. तेदवा समारियाची एक स्त्री थंय उदक ओडूंक आयली. जेजून तिचे लागीं विचारलें, म्हाका पियोंक इल्लें उदक दी. ताचे शीस काण मोलाक घेवंक म्हूण शाराक गेल्ले. तिणें म्हळें, तूं जुदेव आनी हांव एक समारियागान, तर तुवें म्हजे लागीं पियोंक मागचें म्हळ्यारी कशें? जुदेवांक आनी समारियागारांक एकामेका पंक्ती संपर्क नातुल्लो. जेजून तिका जाप दिवन म्हळें, देवाचें देणें म्हळ्यार कितें? आनी तुजे लागीं पियोंक विचारता तो कोण इतलें तूं समजल्ली जाल्यार तूंच ताचे लागीं मागती आसली. आनी तो तुका झरीचें उदक दितो आसलो. स्त्रियेन ताका म्हळें, सायबा, तुजे लागीं कोळसो ना, बांय बराबर गुंड आसा, तर तुजे लागीं झरीचें उदक खंयचें? आमकां ही बांय दिल्ली आमच्या पुर्वजा जाकोबान. तो ताची भुरगीं बाळां आनी ताची गोरवां वासरां हेच बांयचें उदक पियेल्लीं. तस जाल्यार पुर्वजा प्रास तूं व्हरतो गाय कितें? जेजून जाप दिली, हें उदक पियेल्लो हर एकलो परत्यान तान येता, पूण हांव दितां तें उदक पियेता तो परत्यान केदीकच तान येवचो ना. हांव ताका दितां तें उदक ताचे भितर एक झर जावन सासणीक जिविताक उमाळून वाळटलें. ती स्त्री ताचे लागीं म्हणाली, सायबा, दी म्हाका हें उदक, तोवळ म्हाका तान लागची ना आनी उदक ओडूंक हांगा येवंकय पडचें ना. जेजून तिका म्हळें, वच, तुज्या घोवाक आपोवन हाडणें. तिणें जाप दिवन म्हळें, म्हाका घोव ना. जेजू तिका म्हणलो, तुका घोव ना म्हणून तूं सांगताय तें सारकें. येद्दोळच्याक तुका 5 घोव जाले, आनी आतां तुका एकलो आसा तो तुजो घोव न्हय. स्त्रियेन ताका म्हळें, सायबा, तूं प्रवादी म्हूण म्हाका आतां कळ्ळें. आमचे पुर्वज ह्याच दोंगरार देवाक आराधन करताले, पूण तुमी जुदेव ताका जेरुजलेमान मात्र आराधन करचें म्हूण सांगतात. जेजून तिका म्हळें, म्हजें उतर सदमान, बाये, ह्या दोंगराक जावं जेरुजलेमाक जावं वचनासतना आराधन करचो वेळ येवचो जालो. तुमी नेण आसलेल्याक आराधन करतात, आमी जाल्यार जण आसलेल्याक आराधन करता. कारण सोडवण येवची जुदेव लोकांतावन. पूण खऱ्या आराधकांनी आत्म्यान आनी सतान बापाक आराधन करचो वेळ येतलो. तो येवन जाला म्हळ्यारी सोमा. असले आराधक बापाक जाय. देव आत्मो देखून ताका आराधन करतल्यांनी आत्म्यान आनी सतान ताका आराधन करी जाय. स्त्रियेन ताका म्हळें, क्रिस्त म्हणटात तो मागलेलो येता म्हूण हांव जाणा. तो येताच सकट संगती आमकां सांगतलो. जेजून म्हळें, हांवूच तो, तुजे लागीं उलयतां तो. तितल्यार ताचे शीस फाटीं आयले.
एकले स्त्रिये लागीं तो उलयता तें पळोवन ते अजाप जाले. पूण तांणी कोणेय तुका कितें जाय म्हणून जावं वा तूं तिचे लागीं कित्याक उलयताय म्हणून जावं ताचे लागीं विचारलें ना. तोवळ ती स्त्री आपलो कोळसो थंयच सोडून शहराक गेली आनी थंयच्या लोकांक सांगूंक लागली, येया, हांवें केलां तें सगळें म्हाका सांगलेल्या एक मनशाक पळया. होचो क्रिस्त जायत गाय. इतलें आयकून शहराचो लोक जेजू सरशी आयलो. हेणें मेस्त्री इल्लेंपुणी जेव म्हणून शीस जेजूक वत्ताय कर नासलें. पूण जेजू तांकां म्हणलो, तुमकां कळीत ना तें खाण आनी जेवण म्हजे लागीं आसा. कोणेय ताका जेवंक हाड दिलें गाय म्हणून शीस एकामेका विचारूंक लागले. पूण जेजून तांकां सांगलें, म्हाका धाडलेल्याची खुशी जारी करून म्हाका करूंक दिल्लें काम संपोवचें तेंच म्हजें खाण आनी जेवण. आनी 4 म्हयने उपरांत लुवण म्हूण तुमीच म्हणटात न्हय. हांव तुमकां सांगतां, तुमचे दोळे उबारून पळया. पिकोवन धवी जावन लुवणेक तयार जाल्लीं शेतां पळया. लुवता तो आतांच मजुरी घेता आनी सासणीक जिणयेक पीक रास करता. अशें ओंपी आनी लुवपी म्हूण दोगांय संतोश पावतात. ओंपूंक एकलो, लुवोंक आनेकलो. ही सांगणी करी. तुमी गळोवंक ना त्या शेतान लुवोंक तुमकां हांवें धाडल्यात. गळुल्ले दुसरेच आनी तांच्या वावटीचो फळ तुमी भोगतात. हांवें केलां तें सक्कड ताणें म्हाका सांगलें म्हूण ते स्त्रियेन म्हणलें आयकून त्या शहरांतल्या साबार समार्या घरांनी जेजूक सदमनलो. देखून ते समार्यागार ताचे सरशी आयिल्ल्या वेळार आपणाशी राव म्हणून तांणी जेजू लागीं परतलें. देखून थंय तो 2 दीस रावलो. जेजूची शिकोवण ताच्याच तोंडांतावन आयकल्ले वरवीं आनीकी जायत्या जाणांनी ताका सदमनलो. तोवळ ते स्त्रियेक ते म्हणले, तूं सांगताय देखून आमी आतां सदमनताव न्हय. ताणें उलयल्लें आमीच आमच्या कानांनी आयकलें देखून संवसाराचो सोडवणदार तोच म्हूण आतां आमकां स्पश्ट जालें. जेजू सरदाराच्या पुताक घूण करता. थंय 2 दीस पाशार करताच जेजू भायर सर गलिलायाक गेलो. प्रवाद्याक आपल्या स्वंत गांवांत मान ना म्हणून जेजूनच दाखोवन दिल्लें. तो गलिलायाक पावताच थंयच्या लोकान ताका स्वागत दिवन घेतलो, कारण पास्काच्या परबेक जेरुसलेमाक वचोन परबेच्या दिसांनी जेजून थंय केल्लें सगळें तांणी देखिल्लें. अशें तो परत्यान गलिलायाच्या काना गांवाक आयलो. हांगा ताणें उदकाचो वायन केल्लो. कफरनामान सरकारी कामाचो एक सरदार आसलो. ताचो पूत पिडेन पडिल्लो. जेजू जुदेयांतावन गलिलायाक आयला म्हणली खबर आयकून सरदार ताचे सरशीं गेलो आनी ताणें कफरनामाक येवन मोरोंक लागीं जाल्ल्या आपल्या पुताक बरो करी जाय म्हणून ताचे लागीं मागूंक लागलो. जेजून ताका सांगलें, खुणां आनी आसार ह्या पळयल्ले करीत तुमी सदमनचे आसावे. सरदार ताका परत लागलो, सायबा, म्हज्या पुतान प्राण करचे आदीं तूं चिक्के ये. जेजू ताका म्हणलो, वच, तुजो पूत वाचतलो. जेजून सांगिल्लें उतर सदमानून तो मनीस गेलो. पूण तो वाटेर आसतनाच ताचे चाकर ताका मेळोवंक आयले आनी खबर दिवन म्हणलें, तुजो पूत जिवो आसा. सरदारान ताचे लागीं विचारलें, कितल्या वरार तो सनीन जालो? तांणी जाप दिली, काल 2 पारां चड उणें 1 वरार ताचो ताप सुटलो. तुजो पूत वाचतलो म्हणून जेजून सांगिल्लें तितल्याच वेळार म्हूण
बापायक समजलें. अशें तो आनी ताचें सगळें घराणें जेजू सदमांदूंक पावलें. जुदेयांतावन गलिलायाक आयिल्ल्या उपरांत हें जेजून केल्लें दुसरें आसार्या.